नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कलम 39 अ आड पाळी शिरदोनकार आनी गोंयकारांनी आझाद मैदानाचेर केलो खर विरोध। आमदार बोरकारात इकास्ते वयल्यान फरफरीत हाडला, त्या पुलिसाचेर करात कारवाय। मायनिंग विशया वयल्यान परतून तापली मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा। गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच, ग्रामस्थांनी घेतली स्पष्ट भूमिका। फाटल्या कांय वर्सांच्यान वादाच्या चपक्यात आडकिल्लो मयेचो फामाद कळस उत्सव ओंदूय आयलो अडचणीत। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासपाची शक्यता मतींत घेवन निमाणे हो उत्सव अधिकाऱ्यांनी केलो निलंबीत। नार्व्या तीर्थ क्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाक लागून मसणबुयेक धोको उपरासपाची आसा शक्यताय। मसणबुयेक हात लावपाचो यत्न केलो जाल्यार उगी बसचे नात, लोकांनी दिल्या शिटकावणी। लायटीची बिलां वाडपाक लागिल्ल्यान गोंयकाराक आयला घाम। पयलीं परस आतां लायटीची बिलां डबलीन वाडिल्ल्यान लोकांक बसला वीज बिलाचो शॉक। हाचेर सरकारान परत करचो विचार, थळाव्यांची मागणी। दाबोळे विमानतळ दवरचो सुरूच, आंतरराष्ट्रीय पर्यटकाची मागणी। विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो, दाबोळे विमानतळ इज दी बेस्ट, पर्यटकांनी गोमंतक टीव्ही कडेन उक्तायलें मत। आता खबरो विस्तारान। फाटल्या कांय वर्सांच्यान वादाच्या चपक्यात अडकिल्लो मयेचो फामाद कळस उत्सव ओंदूय अडचणीत आयलो। देवस्थान समिती आनी हेर गटां मदीं शेनवारा रात मेरेन एकमत जावंक नाशिल्ल्यान मयेच्या फामाद कळस उत्सवाक निमणे सुरवात जावंक ना। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासपाची शक्यता मतींत घेवन निमाणे हो उत्सव निलंबीत करपाची पाळी प्रशासनाचेर आयली। शेनवारा राती दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान तसो आदेश लेगीत काडलो। कळस उत्सव निलंबीत जाल्ल्यान समेस्त भाविकांची मात निर्शेवणी जाली। पळयात। मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाच्या वर्सुकी कळस उत्सवाक शेनवारच्यान सुरवात जावपाची आशिल्ली। परंपरे प्रमाण देवीचो कळस देवळांतल्यान भायर काडपाक चौगुले भाविक शेनवारा गांवकर वाड्यावयल्या श्री महामाय देवीच्या देवळांत जमिल्ले। कळस उत्सव सुरळीतपणान सुरू करपा खातीर उपजिल्लो अधिकारी आनी मामलेदारा सयत हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे सांज मेरेन यत्न चालू आशिल्ले। मात देवस्थान समिती, नायक, कारबोटकार आनी हेर गटां मदीं एकमत जावंक ना। निमाणो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाची शक्यताय निर्माण जाल्ल्यान उपजिल्लो अधिकारी शुभम नायक हाणें सांजे उसरा कळस उत्सव निलंबीत करपाचो आदेश काडलो। ताका लागून परंपरे प्रमाण देवीचो कळस देवळांतल्यान भायर काडपाक मेळूंक ना। सांज मेरेन देवळा कडेन भाविकांनी गर्दी केल्ली। वातावरण लेगीत तणावपूर्व आशिल्ले। देवळा कडेन व्हडा प्रमाणात पुलीस गस्त तैनात आशिल्ली। वरिष्ठ पुलीस अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले। डेप्युटी कलेक्टरान एक्चुअली सगळो जी कळस उत्सव जो आसा फेस्टिविटीज आसा ती 9 दिसांची आसली टोटल सस्पेंड केला। आतां तुमकां ऑर्डर मेळ्ळी ताजी? ऑर्डर मेळ्ळा। तुमी कितें म्हणटा ताजेर, म्हणजे कितें जालें? एक्चुअली आमचें सबमिशन कितें आसलें, लास्ट इयर कळस तुमी पळयल्लो कितें आसलें, कितें जाल्लो तो आमकां आजून टील डेट जात्रेची क्लॅरिटी कितें मेळोंकूच ना। आमी कितें मागता, जात्रा कशी करतले तेजी क्लॅरिटी मागताले, सो आमकां ती मेळोंक ना। आनी सायमल्टेनियसली जे डेप्युटी कलेक्टरान जो मास गॅदरींग जातलें आनी कितें जातलें अनटोल्ड इन्सिडंट घडचो न्हू, हेका लागून फूल एक्टिविटी सस्पेंड। फाटल्या वर्सा जाल्लो न्हू कळस उत्सव? फाटल्या वर्सा कळस उत्सव जालो, एमएके ग्रावंडाचेर जाल्लो, प्रोवायडेड जात्रा करतले म्हणून मॅनेजिंग कमिटी सांगलेलें, पण लास्ट इयर तेंच्यांनी सगळी देवळां बंद करून दवरली लास्ट मुमेंटाक। पण ह्या वर्सा तशें जावचें न्हू म्हणून आमी प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन म्हणून आमी तेंकां विचारलेलें, आमकां क्लॅरिटी दिया म्हणून, तेंच्यांनी दिवंक ना। आनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरांचें कितें आहा तें करून घेतलें। तुमकां मान्य आसा हो डिसिजन दिलो? एक्चुअली मान्य ना, कित्याक उत्सव हो जावपाकूच जाय, पण बिईंग मास गॅदरींग जातलें, सो हातून आमी फोर्स करूं शकना तू कर म्हणून तेका। ऑर्डर येयला की ह्या वर्साचो कळस उत्सव सस्पेंड जालो। ओके, हेजेरूच याच वर्सा आहे। ह्या वर्साचो दिला, फुडल्या वर्साचे फुडल्या खूब मजा आसा। आतां तेजेर डिस्कशन करून जायना फुडल्या वर्साचें कितें। हेजो इफेक्ट फुडल्या फेस्टिवलांचेर सगळ्यांचेर पडटा, जात्रेचेर पडटा, तशेंच मागीर व्हडल्या जात्रेचेर पडटा। मागायची जात्रा आनी रेट्याची कळस सस्पेंड केला। तुमचें कितें मत आहा? आमचें मत एकूच जाल्लें की आमी कारपोरेटान ऑलरेडी म्हाजन प्रूव जाल्लें, आतां आमच्या भितर काय जेवणाक कोणाची ड्युटीज कोण कितें करता आमकां काय केलें, आमी म्हाजन म्हणून जाल्लेले आसा, आमकां चॅलेंज करूंक पावूंक जालो म्हणून ते आतां सस्पेंड जालें। आज कळसाचो उत्सव पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमीच्या निमित्तान कळस देवीचो भायर करून 8 दीस तो गांवांत उरता।
आनी मागीर ती सांगात होता नवीन पूण आज कांय पार्टी भितरली ते राष्ट्रवादीपणाक लागून म्हणजे खट्टाक लागून हो कळस आयज मंदिरांतलो भायर सरलो ना म्हणजे भायर हाडलो ना. सरकाराची एक कर्तव्य आसलें की कशेय परिस्थितीन दोनूय पार्टी म्हणजे ज्यो पार्टी आसा ज्यो तरेच पार्टी आसा म्हणजे बाकीचे वांगडी आसा देवस्थानचे तांकां सगळ्यांक घेवन बरे भशेन कॉम्प्रोमायज करून बरे भशेन निभून सरकारान हो उत्सव तेंच्याकडल्यान करून घेवंक जाय आसलो अशी आमची इच्छा आसली. बरेचशा लोकांची भाविकांची सुद्दां इच्छा अशी की कशी तरी देव भायर सरूंक जाय भायर सुद्दां गांवांत फिरोंक जाय ही जी उमेद आसा ती सगळी उमेद मावळ्या सारकी जाली आनी बरेचशे लोकांक वायट दिसलें आमकां देवस्थानचे वांगडी आसलें आमकांय वायट दिसलें की आज देव भायर सरलो ना आनी अशें जावंक जायना हेजेर सरकारानूय हेजेर विचार करचो आनी त्या लोकांनी हेजेर विचार करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोंयांत सध्या लोकांक वीज बिलाचो शॉक बसला. पयलीं परस आतां लायटीची बिलां डब्बलीन वाडिल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला. बिलाचे दर वाडीचेर सरकारान फेरविचार करचो अशी मागणी गोंयकारांनी केला. गोंयच्या लोकांचेर आतां कितली म्हारगायगे सायबिणीची फुगडी परत नेटान घालपाची पाळी येता अशी दिसता. सध्या डब्बलीन वाडिल्ली लायटीची बिलां लोकांच्यो तकल्यो तापोवपाक लागल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण डिजिटल मिटरां मदीं जावपाची नोंदीच्या आधारान सध्या लायटीची बिलां आकारतात. अतिरिक्त लायट वापरिल्ल्याचे दिसून आयले जाल्यार संबंदीत गिरायकां कडल्यान वीज खात्या वतीन दंड आकारपाची मोहीम सुरू केल्या अशी म्हायती मुखार आयला. मात सध्या बिलां वाडिल्ल्यान गोंयकारांच्या बोल्सांक कातर मारपाचें काम चल्लां तशेंच अर्थीक संकश लेगीत आयला. लायटीची बिलां जी आतां वाडलेली आसा त्या संदर्भान आमी राज्य शिवसेनेतर्फे जवळ जवळ 6 म्हयन्या पयलीं सरकाराक एक निवेदन दिल्लें आनी तेन्नाच आमी सांगलेलें की ही वाडटी बिलां जी आहा न्हू ही ग्राहकांक खूब म्हारग पडटली आनी हेजो परिणाम जे आहा पळय हेजे परिणाम आतां दिसपाक लागल्यात. कित्याक जर ज्या ठिकाणा एक 600-700 रुपया बील येतालें त्या जाग्याचेर 2000च्या वयर बिलां येतात. म्हाजेंच उदाहरण घेता म्हाका एक 900 रुपया सुमार बील येतालें आतां तेंच बील जवळ जवळ 2000च्या वयर बील येता. हें कितें हें नाका हो म्हणजे ह्या ग्राहकाच्या माथ्याचेर वजें दवरलां हें सरकारान. आमचो तर सरकारा कडेन पूर्ण म्हणजे डिमांड असो आसा शिवसेनेतर्फे आमचो डिमांड असो आसा की हें जें वाडीव बील जें तुमी वाडयल्लें आसा पळय न्हू हें ताबडतोब बंद करचें आनी जें पयलींचें आसलें पळय न्हू त्याच प्रमाणे चालू दवरचें. हय हें पळय मरे म्हाकाय बीन जें बील येयलां फेब्रुवारी म्हाजें बील आसलें 3885 3985 रुपया आनी काल जी बील इश्यू जाल्या तें बील पळयत जाल्यार डबल जवळ जवळ 7800 येयलां. म्हणजे एका म्हयन्याचो धरलो जाय जाल्यार डबल दाखयलां. अशी ही बिलाची भरमसाट बिलाची वाडोवन येयल्या. ताका लागून जालें कितें आमच्या सारके सामान्य वेपारी इतलो अमावंट भरूंक शकना आनी जी जनता आहा गरीब जनता तांकांय जर हो इलेक्ट्रीक शॉक जर सरकारान दिला जाल्यार तो म्हाका दिसता बरोबर न्हय. कारण आयज सामान्य जनता ह्या म्हारगायेन भरडलेली आहा तितूर हो इलेक्ट्रीक शॉक जर तांकां बसत जाल्यार तेंची आर्थीक स्थिती जी आहा ती सामकी डबघाईस येतली. हेका लागून हांव म्हणटा की सरकारान हेजेर फेर विचार करचो. हें जें कितें तेंचे डबल बिलां जी धाडल्या जें कितें युनीट वाडोवन धाडला हें कांय कळूंक ना पण जर डबल वाडून जर धाडला जाय युनीट बीन वाडयला आसत जाल्यार सरकारान ते कमी करचें. कारण आयची स्थिती जी आसा लोकल भुरग्यांची की ती सारकी हेका येयल्ली आसा कमकुवत जाल्ली आहा डबघाईस येयल्ली आहा. कारण सगळे वाटेन म्हारगायेचो डोम आसा. सामान्य जनतेक जे जीवन आवश्यक वस्तू आहा त्यो वाडलेल्यो आहा. नाल्ल वाडलेलो आसा म्हणजे गॅस वाडलेली आहा आनी तितूर आतां ही लायटीची बिलां वाडलेली आहा. सामान्य ग्रोसरी सामान जे लागता दाळ तांदूळ सगळ्यो वस्तू वाडलेल्यो आसा आनी तितूर आतां हे इले लायटीचे बील वाडोवन येयल्या जवळ डबल करून धाडलेलें आसा. म्हाका दिसता की सरकारान हेजेर विचार जरूर निश्चित करचो नाजाल्यार हे सामान्य लोकांक जीवन जगणें सामकें कठीण जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची तांक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी स्पश्ट करून शिक्षक केन्नाच निवृत्त जायना अशें म्हणलां. दिवचले आयोजीत सरकारी मुळाव्या शाळांच्या खेळां महोत्सवात तानावडे मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आयकात.
दिवसाल तालुक्यातल्या सरकारी मुळाव्या शाळांचा रंगलो खेळा महोत्सव. शिक्षकांनी एकठांय येवन घडोवन हाडिल्ल्या खेळा महोत्सवाचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हाच्या हस्तुके उक्तावण जाले. नवचैतन्य खेळा पर्व या संकल्पनेखाला दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. या महोत्सवात तालुक्यातल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांची मिळून सुमार 1,500 भुरगीं वांटेकार जावन आपली कुशळटाय आणि उमेद दाखयली. मजगती शिक्षकांच्या योगदानाची तोखणाय करून विद्यार्थ्यांक आकार दिवपाचे यत्न चालूच दवरचे. दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची ताक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे सांगतात. ऐकात. सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. कारण आमी सगळे जे आसात ते आमी सगळे सरकारी प्राथमिक शाळेत शिकिल्ले सगळे आसात. हांव आसत किंवा मनोज हांगा बशिल्ले सगळे जाण आसतले. जी कॅपॅसिटी जी आसा ती सरकारी शाळे भितर डेफिनेटली आसा. आनी म्हणून एखाद्या टिचराक सॅटिस्फॅक्शन केल्लें आसा. हांव सदांच सांगता हांवें जर राजकारणी जर जावन आसलें जाल्यार कितें जावपाचें हांव सांगता म्हाका टिचर जावप सगळ्यांत बरें. कारण टिचर हो केन्नाच म्हाजी टिचर जायना. ह्या तुमकां शिकयल्ले सगळे टिचर जे आसात हे सगळे टिचरांच्या हातूंत उरतात. तुमी कोण तरी व्हडले जातले फुडें, कोण तरी दोतोर जातले, इंजिनियर जातले, कदाचित काय तुम्ही राजकारणातले लिडर जातले. पण एखादो टिचर जेन्ना तुमकां मार्केटान किंवा खंय मेळटलो त्या वेळाचेर त्या टिचराक तुमी म्हाजी टिचर म्हणचे ना, ताका टिचर म्हणूनच तुमी हाक मारले. हे सगळ्यांत व्हडले टिचराचे आसा. आनी म्हणून टिचर ज्या वेळाचेर शिकयता ह्या टिचराक सदांच दिसता की म्हज्या भुरग्यांक प्रसिद्धी बरी मेळोवची, म्हज्या भुरग्यान एज्युकेशनान खूब फुडें वचचो, हांवें शिकयल्ल्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सा भितर खूब फुडें वचचो. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर 10वीचो रिजल्ट किंवा 12वीचो बोर्डाचो रिजल्ट लागता अशा वेळाचेर सगळ्यांत चड सॅटिस्फॅक्शन सगळ्यांत सूख जर कोणाक मेळटा आसत जाल्यार ते टिचराक मेळटा. गोव्यात खूप वर्षानंतर अशा पद्धतीचो क्रीडा मेळावा संपन्न जाता. क्रीडा म्हणजे फक्त स्पर्धा आणि तितून सहभागी जाऊन बक्षीस मिळवप इतलेंच ना, तर विद्यार्थी जेन्ना सहभागी जाता तेन्ना तांच्या भितरले असलेले वेगळे वेगळे गुण, तांची एकूणच ती परीक्षा आसता ताच्या फाटली प्रयत्नांची जी प्रक्रिया आसता त्या प्रक्रियेचो तो शेवटचो टप्पो आसता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. तांणी प्रयत्न करचे, कारण विजयाक खंय शॉर्टकट नासता. प्रयत्न करतना ल्हान ल्हान गजाली आसता ज्या गजालीक लागून तुमचे जे क्रमांक आसता ते ठरता. पण तुमची बुद्धी हाचो कस लागणारो अशा पद्धतीचो क्रीडा मेळावो हांगासर घडोवन हाडटा. त्यामुळे प्रामाणिकपणा जशी तुम्ही शपथ घेतली की प्रामाणिकपणा, निश्ठेन आणि प्रयत्न तुम्ही करतले, त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक विजया खातीर शुभेच्छा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दाबोळे विमानतळ सुरू दवरचो म्हूण आतां आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी मागणी केल्या. दाबोळे विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो आसा. मोपा विमानतळा वेल्यान दक्षिण गोंयांत वचप आमकां पयस पडटा, देखून आमकां मोपा वचपाचें ना अशें मत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कांय पर्यटकांनी उक्तायलें. दाबोळे विमानतळ इज दी बेस्ट अशेंय पर्यटक सांगतात. दाबोळे विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो आसा. मोपा विमानतळा वेल्यान दक्षिण गोंयांत वचप आमकां पयस पडटा, देखून विमानतळ सुरू दवरचो म्हूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी आतां मागणी केल्या. दाबोळे विमानतळ इज दी बेस्ट अशें पर्यटक सांगतात. ऐकात. Daboli too stay. Mopa too far away. Mopa no good, far away. ते कितें म्हणटाय दाबोली तेका आतां उलय ते म्हणटाय तेका खबर मेळ्ळ्या दाबोली बंद पडटा नाक म्हणटाय ती दाबोली मोपा चड पयस पडटा. दाबोली ते कितें म्हणटाय दाबोली म्हणटा बंद पडपा येना, मोपा चड पयस पडटा आनी म्हणटा चड पयस पडटा आनी चड पयस पडटा टॅक्सी. Daboli the best. Double. Yeah, tell him Mopa is too far. Yeah, Mopa is too far. Okay. Yeah. Dublin is much better. 1 hour instead of 2 hours. Mopa maybe not Kungawa. Dublin, good. मजगती सुटी मनोवपाक पर्यटक चडशे दक्षिण गोंयाक पसंती दितात. खास करून केळशी दर्यादेग नितळ आशिल्ल्यान पर्यटक ह्या दर्यादेगेर येतात. Goa is a very special place for me because I used to work in Alta Port Valley.
I worked as a doctor here to prevent alcoholism and depression. And I came here 2010 for work regularly. I'm from Bombay. And I've lived and worked in Afghanistan, Canada, US and India. Of all the beaches in the world, I have been to many countries. Goa is the best. It is home for me. And I've traveled to different beaches, but I think Cavalosam Beach is one of the cleanest, quietest. And when you have to party, there's enough things to go. Party even like for adults, not young people party. Middle-aged people like me can party. So I personally would recommend all of you to visit Cavalosam if you've never been. It's my first time here, but I can say this is the best beach of Goa. I've come here many times. I've worked here. कावेलोसी मरे आमचे ट्युरिस्ट आहाय जे आमचे आतां आमचेलो कोण तो आयरिस बारेटो आहा तो 30 वर्सां जाली शेक चलयता आनी ते ट्युरिस्ट आमगेले सगळे पयलींचे ट्युरिस्ट इतली वर्सां येताले ते आतां ते आमगेली बीच बरी आहा क्लीन आतां तूं जाणा रेग्युलर मगे इन्स्पेक्शन बिकॉज ऑफ क्लिनिनस मागीर तेंगे डॉग्स मागीर टॉयलेट फॅसिलिटीज आमगे सुपरवायझर घेवन येता ट्युरिस्टांक उलयला तूं चयला ट्युरिस्ट म्हणटाय बरें आहा it is good but we must keep that. Mine is one of the beach, there are no hawkers. एक कोण आयस प्रोटींग ना आमगे बिचीचेर कोण तुगे मसाज कोण नाय ना म्हण तुगेले कोण तुका बिचीचेर लोकांक बेजार कोण नाय. सो वेन आय केम आय स्टॉप ऑल दीस आनी हांव मागता शेकवाल्या कडेन तेमी म्हाका जाय सपोर्ट केला तेका लागून आमलो ट्युरिस्ट येता पूण प्रॉब्लेम कितें आहा आतां न्यू ट्युरिस्ट येवपाचो पूण न्यू ट्युरिस्ट येता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक व्हेरी इम्पॉर्टंट विजा ऑन अरायवल स्पेशली आमचो इंग्लंडाचो लोक आहा तांकां विजा मातशे पयसो वाडयला सारकें मरे की जायत कंप्लेन करताय विजा वाडयला अरायवल विजा ऑन अरायवल इंग्लिशान तरी हांव मागता सेंट्रल गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदी दे शूड कन्सिडर गोवा विजा ऑन अरायवल फॉर युरोपियन टुरिस्ट सो दॅट दे कॅन कम व्हेरी इजिली. म्हाका जाली 30 वर्सां आसा तुमकां म्हणजे 30 वर्सां पयस गेस्ट आहाय ती येता न्ही बरें सो फार इज ओके बरें आहा आयक काय ना म्हणून हांवें आयकलां एअरपोर्ट ते मोपा एअरपोर्ट काटा म्हणून असो बंद कोताय म्हणून गेस्ट मातशे अपसेट जाली दाबले काटाय म्हणून गेस्ट मातशे आमचे आमकां विचारिताय दाबले बंद जाता ह्या वर्साचो सीझन कसो जाला सीझन आहा ओके नॉट सो बॅड आमगे रिपीटर आहाय ते येताय 30 वर्सां पासून येता ते येताय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. पणजे फुडल्या म्हयन्यांत महानगरपालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा. वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. शेनवारा आनीक 3 जाणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तातूंत प्रभाग नंबर 12तल्यान ब्रिजेश कवळेकार, प्रभाग नंबर 26तल्यान नम्रता सरदेसाय आनी प्रभाग नंबर 28तल्यान दत्तराज हळणकार हांणी अर्ज सादर केल्यात. सोशल मिडियाचेर सरकारा आड प्रसारीत जावपी व्हिडिओचेर सत्ताधारी पक्षाची प्रतिक्रिया उजवाडाक आयल्या. म्हजेर आनी विश्वजीत राणे आड मुद्दाम चुकीची म्हायती पातळटा असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो. फुडले वेंचणुकेंत आमी एकठांय उरतले आनी फक्त उदरगतीचें राजकारण करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यान दीत लोकांनी सोशल मिडियाचे बळी पडचे न्हय असो उलो मारलो. पळयात. 1972 वर्सा बांदिल्ल्या पोरण्या पुलाच्या जाग्यार 30 कोटी रुपया मोलाचो 304 मीटर लांबयेचो नवो 2 लेन पूल बांदपाचो प्रकल्प 70 सावड्डे गावात येतलो. हो पूल 3 कमान आशिल्लो आकर्षक आसतलो आनी फक्त येरादारी खातीर न्हय तर प्री वेडिंग शुटा खातीरूय खाशेलो थारतलो. मोदी सरकाराच्या आदारान आनी विकसित भारत 2047 या दृष्टिकोनान राज्यात व्हड प्रमाणात उदरगतीचे काम चालू आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. सोशल मिडियाचेर म्हजे आनी विश्वजीत राणे आड व्हिडिओ व्हायरल जातात पूण आमी एकठांय आसात आनी उदरगतीचे राजकारण करतले असो खर संदेश आमी दिला. भलायकी आनी शिक्षणीक मळार सुविधा वाडोवन गांवाक स्वावलंबीत करपाचेर भर दितले अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगले. मजगती दिल्लीच्यान कोण ते हांगा येवन आमकां तेंचो मॉडेल सांगतात पूण तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. तांच्या मोहल्ला क्लिनिकांची शटरां बंद जाल्या अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान उतरांचे बाण सोडले. तो उद्देश एकूच आसा. विश्वजीत राणे आता उलयता असताना तांच्यांनी सांगले की लोक बरेचशे आमचेर व्हिडिओ काढीत असता आणि चडशे व्हिडिओ तेजेर आनी म्हाजेरूच काडटात. तुम्ही मुद्दाम जर पळयशात आनी कोणाचेर काडिना आनी बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो लोकां मदीं मिसइंटरप्रेट करपाचो प्रयत्न सातत्यान करता.
बरी जाली गजाल की बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनी आज सगळो विषय क्लियर केलो की ज्या निमित्तान लोकांच्या तकलेन आनी भ्रम उरपाक नाका हांव म्हणटा, कारण बऱ्याचशा जाणांच्या तकलेन नाका जाल्ले भ्रम उरतात आनी नाका जाल्ले व्हिडिओ, नाका जाल्ले अशा पद्दतीचे मीम्स हे तयार करून कन्फ्युजनां क्रिएट लोकांच्या तकलेत करपाचो प्रयत्न करतात. आमी दोगूय जाण एकूच आसा आनी तेच्यांनी क्लियर सांगले की फुडले इलेक्शन जिखपा खातीर आमी दोगूय जाण बरोबर आसा. परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमी येतले हाची आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण बहुमताचे सरकार येतले. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे बेजीक गरजो पासून ते मेजर प्रोजेक्ट, खंयसरूच रस्तो, लायट, उदक ना अशें तुमकां दिसची ना, खंयच्याच गांवांत ना अशें दिसचें ना. त्याच बरोबर आमी म्हणटा तशें सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पासून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाळकय सारकेले आशिल्ले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गांवांतल्यान लोक सरप्रायज जाता. तुम्ही जर देशा भायर वयशात आणि तांकां जर सांगशात की अवघ्या 30,000 लोकां खातीर एक PHC किंवा CHC आसा म्हणून, इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग म्हणटाले गोंयांत. त्या दिल्लीच्यान कोण तरी हांगा येवन आमकां तेंचो मॉडेल सांगता, मोहल्ला क्लिनीक बीन घालपाची पळय न्हू, तेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. तेंच्यांनी मोहल्ला क्लिनिकाची शटरां तेंची बंद जाली. त्या मोहल्ला क्लिनिकांनी आमचे लोक वयचे ना. आमचे लोक जर वयतले आसत जाल्यार ताका वेवस्थीत बरी फॅसिलिटीज जी जाय, ज्या मिनिमम टू मिनिमम 8-10 तरेच्यो OPDs आमच्या साखळे आसतली, बाळपय आसतले, बिचोले आसतले हांगा सुरू जाल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. पणजेंतल्या कॅसिनोच्या प्रश्नाचेर राज्यात राजकारणात नवो वाद सुरू जाला. TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कसिनो खर तेंको दिला आनी कॅसिनो काडून उडयल्यार पणजी, मुरगांव सारखे वसाड जातले अशेंय मंत्र्यान सांगलें. इतलेंच न्हय, ताणें एक वादग्रस्त विधानूय केलें की मुख्यमंत्र्यान फक्त आदेश दिवचो, 70तले 40,000 लोकांक एकेच रातीत हाडून पणजे बंद करपाक शकता अशेंय सांगलें. मजगतीं न्यायमूर्ती फर्दीन रेबेलो हाच्या फुडारपणा खाला कॅसिनो विरोधी मोहिमेकूय ताणें टिका केल्या. पणजे अर्थवेवस्थे खातीर कसिनो म्हत्वाचे अशें TCP मंत्री विश्वजीत राणे हाणें स्पश्टपणान सांगले. कसिनो काडल्यार पणजे, मुरगांव इतलीच उद्ध्वस्त जातली असो दावो ताणें केलो. वादग्रस्त विधान करतना राणे हाणें म्हटलें, मुख्यमंत्री आदेश दिलो जाल्यार फकत एक रात म्हजे खातीर पुरो, 70तले 40,000 लोकांक हाडून पणजे पुरायपणान बंद करपाक. न्यायमूर्ती फर्दिनो रिबेलो हांच्या फुडारपणा खाला कसिनो विरोधी मोहिमेक टिका करतना राणेन हे चळवळी फाटल्यान आशिल्ल्या भुमिकेचेर प्रस्नचिन्ह उबें केलें. मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन आपले कसलेच मतभेद ना अशें स्पश्ट करतना ताणें खरपणान सांगलें, आमचे मदीं कसलीच फूट ना. आमी दोगूय 2027 वर्सा भाजप सरकार परतून सत्तेर हाडपाक कटिबद्ध आसा. सोशल मिडियाचेर कांय जाण गैरसमज पातळयतात असो आरोप करून मंत्री राणे हाणें पक्षात एकवट उरतले असोय संदेश दिलो. एक विकास करपाक जाय जाल्यार पासेस आसता आनी आयज आमचेर व्हिडिओ आनी हे जाय ते लोक काडटात. आयज लोक व्हिडिओ काडटा की बाबा हो पूल उला. आयज पुलाची पायाभरणी करपाक मुख्यमंत्री आयिल्ले आसा. 70ची जनता, जागृत जनता. हांव सदां म्हणटा, प्रजा ही राजा. आमचे 70चे जनतेक हांव साष्टांग नमस्कार करून हांव फुडें सरता. मुख्यमंत्रीक हांव सांगूंक सोदता, केन्ना गरज पडल्यार आमकां मुद्दम हांव उलो मारा. हांगासरले 40,000 जे आमी 45,000 जे लीड दिल्या तांकां पणजे शहरान केन्ना उबें करूंक जाय आमकां तुमी सांगा. तुम्ही वेगळे तरेचे धाडस घेवन फुडें वचपाक जाय. डेव्हलपमेंट जे जावपाक जाय, लोकांचे हितान जे डेव्हलपमेंट जाय ते तुम्ही आनी फाटीं पळोवपाक वचूं नाका. आयज आमकां तुमकां जर दिसता की 500 लोक थंय बसले, आमकां उलो मारात. आमचे 70चे 40,000 लोक हाडपाक म्हाका फक्त एक रात गरज आहा. हांव पूर्ण चकाचक जॉब आपण जे करूं शकता, तुमच्या सपोर्टान करूं शकता. हे जे कोण येता हे हात फुडके 20-25 लोक जे येता यांचे काही कानार घेऊ नका. युनिटी मॉल असो, कितें प्रोजेक्ट तुम्ही पायाभरणी करता तो प्रोजेक्ट फुडें वचपाक जाय. आयज कसिनोचेर कितलेय लोक उलयता, पणजे शहर सुनसान जातले जे मनोभाव जे शहर जाल्ल्या हे करपाक, हे लोक जे विरोध करपाक हांव तुमचे उजीर आयज ह्या आमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान विचारूंक सोदतात. चार्टर ऑफ डिमांड्स तुम्ही जेन्ना दिता, सोल्युशन मुख्यमंत्री घेवपाची गरज आहा. आयज चार्टर ऑफ डिमांड तुम्ही दिल्यार त्याका सोल्युशन कितें? आयज तुम्ही कितें करतले? हे बंद जाल्यार त्या लोकांक रोजगार कसो गावचो? आयज 70चे जनतेचे वतीन आमी आयज विधानसभेक लीड दिली.
आयज आम्ही लोकसभेक लीड दिली, आयज जिल्हा परिषद इलेक्शनान 92% घेऊन आम्ही लीड भारतीय जनता पार्टीच्या हात मजबूत करपाक, आम्ही मुख्यमंत्रीचे हात मजबूत करपाक आम्ही काम केले. आयज म्हणून आयज आमचे असे माझ्या मनात दिसले की म्हाका आयज सकाळी मेसेज आयली, कोणीतरी घातले की तुझ्या घरात लोक हाडटा म्हणून. म्हाका प्रॉब्लेम काय ना, आयज हांवें फक्त उलो मारल्यार 5,000 लोक घराभोवती रावतले आणि विश्वजी राणीची रक्षा करपाक हे हांव सदां मुख्यमंत्री कडेन उलयता. आयज म्हाका अभिमान आसा मुख्यमंत्रीक सांगपाक की हांव तुजे बरोबर आहा. हांवें हें बी सांगलें, दिल्ली वचोंक जाय जाल्यार दिल्ली या, दिल्ली सांगुया की प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे बीजेपीचे सरकार 2027 परत एकदा आमी सत्तेर हाडटले. एक लक्षात घेवपाक जाय, भिवन फाटल्यान राजकारण जायना. केन्ना केन्ना जाता गोष्टी राजकारणात, कोण तरी तिसरोच तयार जाता, सोशल मिडियाचो वापर करता एकमेकाचेर एक वेगळे तरेचो गॅप तयार करपाक. आमचे मदीं गॅप काय ना, बऱ्यापैकी काम आमी करूया. 12 महिने उरले इलेक्शनाक आनी हे इलेक्शन आमकां भोवमतान हाडूंक जाय. विरोधी पक्षाचे कांयच उरले ना आनी उरलेले बी हांगाच येतले. म्हणून तुमकां सांगता, आमचे मुख्यमंत्री स्पेशलिस्ट जाल्ले आसा, एका शिटी मारल्यार उडी मारून हांगा येतले. मुख्यमंत्र्यान फाटी केन्ना सरपाक जायना. नेतृत्व म्हणजे आपल्याक कितें जाय ते करात, ज्यो गजाली फुडें व्हरपाक जाय ते व्हरात, अशें म्हणत मंत्री विश्वजितान मुख्यमंत्र्याक राजकारणा विशीं धडे शिकयले. आयकात. आयज जेन्ना वयर सरता, आयज कार्यकर्तो म्हणून जेन्ना वयर सरता, भारतीय जनता पक्षान ते प्रत्येक गोष्ट चॅक करता. आनी आयज हांव आनी मुख्यमंत्री हांगा बसल्या, हांव मनांतल्यान आनी हृदयातल्यान हांव आयज उलोवंक सोदता की हे गोष्टी लक्षांत मुख्यमंत्री घेवपाची गरज आहा की फाटी केन्ना सोडू नाका. नेतृत्व म्हणजे कितें, आपल्याक दिसले हे जाय हे करात. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.